हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांके. आजी आमगेला सेकंड चॅप्टर आम्ही पायदवत आसाची. सेकंड अध्याय आज आम्ही करत आसाची. तशें जावन जस्ट कालचे आम्ही एक थोडे रिकॅप करून पळया. ह्या चॅप्टरांचो सेकंड चॅप्टर कसा ना सेकंड अध्याय आम्ही काही वच्चा की ताज्या आजी कृष्ण मस्त सकड कालच्या अर्जुनाल केला डाऊट आशिल्ला आजी उत्तर सांगता ताजे की पुढे आम्ही एक पटी देवाकूट घास काढून ह्या क्लास आरंभ करूया ना. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्क्रीन दिसता स्वा तुमका? यस माताजी. ओके थँक यू. तशी आजी आम्ही श्री श्री राधा गोविंदाला आशीर्वाद घेऊन श्रीला प्रभुपादाला आमगेल गुरु महाराजाला निमित्ती तांगेला आशीर्वाद घेऊन आम्ही कोर्स आरंभ करूया आयची दिवसो. तशी काली आम्ही केला इनपुट्स पळाला अर्जुनान केला पुरा डाऊट सांगले नो काली कसा पुरा जाल्ला म्हणून कोण एकल्यान सांग घेतो म्हाका जस्ट कित्या म्हळ्यार ह्या क्लास थोडे इंटरॅक्टिव्ह म्हणून करचे पडता. कसं डाऊट असला तुम्ही निमगू येते लास्टान तो आणि मिडलांत हांव थोडे क्वेश्चन्स निमगीत असता कित्या म्हळ्यार तुमगेल केला विषय असता तुमगेल मनांत असता त्याची के भायर हाडोचाक आणि मेगेल किंतु केला विषय तुमक चढ गोत असता ताजे बग्गे ना. कृष्ण कसं एक विषय एक्सप्लेन करता असता त्या विषय तुमक गोत आसपुर मेगेले की पुढे तांतू तुम्ही एक्सपर्ट जावन आसपुर तेदान तुम्ही आमक सांगेत कसं इनपुट्स असल्यारी आम्ही सांगेल्यान कसं अर्थ दायना म्हणून जाल्यार सेशनांचे लास्टान तुम्ही क्वेश्चन्स निमगो येता. तशी आमगेल क्लासांत फ्री असो का थोडे कित्या म्हळ्यार शिकताना आमक एक दुसऱ्याला कसन विचार असते कळना सुका ना. तशी कालची क्लासांत आम्ही कसन शिकलेची म्हणून कोण एकले सांगेत वा कंची त्या 5 रीजन अर्जुनान दिलाल कृष्णाक. कंपॅशन, नो एन्जॉयमेंट, फॅमिली ट्रेडिशन्स आणि इनडिसिजन. व्हेरी गुड. थँक यू गुरुनाथ प्रभू. तशी काली 5 रीजन ताण दिला. हे कसं पळोवन ताका कंपॅशन येईल म्हणून सांगेत करुणे किती राहील ताका कोणाला राहील तांकां करुणे कोणे दुसरी कोणे सांगच्या उक्ताच्या तुमगेल विचार दवरच्या मुखार पावताच्या. येस कोणे सांगेत कसं चौकी जाल्यारी वाढ ना आम्ही पुरा एकच ना आम्ही पुरा जण शिकता सचांगा. तशें जावन कोणे एदूर येवन सांगेत तांगेला अभिप्राय कसं सांगतो म्हणून जावं चॅटांत बरोव येता त्या कोणाल वेरी ह्या येयला कंपॅशन कौरव पांडव म्हळ्यार इता युद्ध भूमींत कोण पुरा आशिल्ला तांगेल वयर पुरा जण करून येयला न्हू. आणि त्या सिच्युएशनांत आम्ही केद्दा नाही असताच ना पाप म्हणून सांगलो वापस फॅमिली ट्रेडिशन आमगेल एक परंपरा असते एक परिवारांत त्या वाईट दत्ता म्हणून सांगलो त्या पुरा आमगेल जीवनांत एक घटन दत्ता असतं चलेची आम्ही अर्जुनाला एक रिलेशन पळयत तुमक कसं दिसतं तुम्ही अर्जुनाल म्हणजे कंचे एक सिच्युएशन आसाच्या दो आयला असवा तुमगेल जीवनांत असल सिच्युएशन काही म्हणून तुम्ही शेअर करून घेवेत. 5 सेकंड दिता कोणाक शेअर करू असल्यार तांणी अनम्यूट करूं जावं चॅटांत बरोवत. 1 2 3 4 and 5. ओके आमगेल प्रत्येक जीवनांत एक तसल एक
एक ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणून असता तसा पुरा विषय असतो त्या टाइमारी आम्ही देवाल ಬಗ್ಗೆ ऐकू का मस्त एक परिवारात मस्त दुःख असतात त्या मनशाक ते जीवनांतू मस्त कष्ट असतात ताजी निमित्त आम्ही कसं नाही इंटरेस्ट ना असं आम्ही भगवद्गीता कोर्स येऊच्या साध्य ना भीष्म पितामह गुरु द्रोण अँड ऑल रिलेटिव्स हा तांगेल पुरा वध जातात म्हळ्यार आमगेलेच एक रिलेटिव्ह साल कसं नाही हा जातात ना आमके एक फिलिंग जाता दवो आमगेल गुरुला कसं एक अवमान जातात सान अवमान जाताना आमके एक फिलिंग असता आणि त्या सिच्युएशनांत आम्ही पुरा जण येऊन असताची तशी अर्जुनान कसं डिसिजन घेतला हांगा तो म्हळ्यार हांगा अर्जुनान कसं डिसिजन घेतलं तो सरेंडर कोण सोडलो कृष्णाक तू म्हाका शिष्या मांकी म्हाका शिष्या मांकी पळ्या म्हणून सांगता कृष्णाक हांव तुगेल फ्रेंड वय इतली वेळ थंय हांव तुगेल एक दोस्त की एक मित्रता भावनेंत आशिल्ले आमी दोग जण जाल्यार हाजी मागीर दाखोवन सेकंड चॅप्टरान तो म्हणता म्हाका इतली पुरा डाउट्स येतास तशें जावन न्हू तू म्हाका गुरु दावका म्हणटा कोण फ्रेंड आशिल्लो की तोच ताका एक शिक्षक जावन मुखार येता तो कृष्ण अशी क्विक रिकॅप काली आमी कंपॅशन करुणे भावना तो रडचे सुरू केला अर्जुन ताजे मागीर नो एन्जॉयमेंट इतली पुरा करून कसं सूख मेळचें असं म्हणून सांगता ताजे मागीर पाप येता म्हणून सांगता आणि ताजे मागीर म्हणता फॅमिली ट्रेडिशन वायट जाता इतली जन मरतना आमगेले एक परिवारांत आशिल्ले ते एक युनिटी दो कसं आसता ते वायट जाता आणि कोण मुखार व्हरता आमगेले एक परिवार म्हणून सांगता ताजे मागीर इनडिसिजन म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांत प्रत्येक टायमार आमकां इनडिसिजन येता आमी करका की नाका ह्या विशय म्हणून तेदन अर्जुनान कसं डिसिजन घेतली त्या एट द मोमेंट म्हाका युद्ध करका की नाका म्हणून कळता ना म्हणता त्या टायमार तो हांव तुका सरेंडर देवा म्हणता म्हळ्यार तूच म्हाका एक वाट दाखोवन दियत म्हणता देवाकची प्रॉब्लेम येता न्हू देवाक आमी केन्नाय एक पाटी उडगास करून घेता न्हू तूच म्हाका वाट दाखय म्हणून तांच सिच्युएशन अर्जुन येवन पावला आज सेकंड चॅप्टर तू हाका गीता सारांश म्हणताची कोणे सांगेत हाका गीता सारांश म्हणून कितें सांगताची म्हणून कोणाक आयडिया आसवेक चॅट बॉक्सांत बरोवं ओके गायत्री शनै माताजी ओके दुसरी कोणे आसा चॅट बॉक्सान तुम्ही बरोवं तुमगेल ओपिनियन कसं सांगा म्हणून कित्याक गीता सारांश म्हणून सांगेत हांगा समरी ऑफ गीता म्हणून हांगा कृष्ण गीता सारांश म्हणून कितें सांगता म्हळ्यार ह्या चॅप्टर अध्यायांत कसं आस की तो पुरा सकळ विषय सांगता आणि मुखारी थर्ड म्हळ्यार तिन्नीच अध्याय दाखवून 18 अध्याय कसा पुरा विषय कृष्ण हांगा एक्सप्लेन करते की त्या पुरा सन दावन हांगा कृष्ण अर्जुनाक ह्या अध्यायांत सांगून दिता आता एक टीचर असताना आता आमी एक नोट्स बरयताच म्हण लागलाचे त्या नोट्स बरयताना टीचर फर्स्ट केन्ना एक सन्नच आमकां नोट म्हण दिता वयर खंयचे एक टेक्स्ट बुकांत व्हड सारांश असताना एक नॉवल आमी खरेदी करताना ताजी मागशी दाखोवन एक सनची नोट बरोवन आसता ह्या फुल बुकांत कसं नासता म्हण ना तशीची हांगा कृष्ण तो कसं करता गीता सारांश हांगा तिन्ही अध्याय दाखोवन 18 अध्याय तू कसं पुरा ऐकत की त्या सेकंड अध्यायांत म्हळ्यार दोन्हीच अध्यायांत सन विशयार बरयता जाल्यार त्या कंप्लीट विषय मेळना तुमकां जस्ट एक जिस्ट सनचे एक दिवन सोडता ना त्या हांगा तो अर्जुनाक दिता तशी हंतू आमकां मेन आन्सर मेळता आमी कोण आमी हे देह की मन की ब्रेन की एक्चुअल जावन आमी कोण म्हणून हांगेक आमकां आन्सर मेळता तशी त्या आमी हांगा कृष्ण हाजे आन्सर दिता आता कंपॅशन म्हणता ना ताजे एक्चुअल आन्सर कसं ना म्हणून हांगा कृष्ण सांगून दिता अर्जुनाक तशें जावन न्हू आता एक्चुअल जावन तुम्ही कोणे सांगितलं तुम्ही कोण म्हूण एक्चुअल जावन न्हू आमगेल जीवन आमगेले हे कोण आमी एक्चुअल जावन तुम्ही देह की मन की कसन तुम्ही
आत्मा माताजी. आत्मा कशी सांगताच तुम्ही आत्मा म्हणून? तुम्ही मस्त 1 वर्ष दाखवून असंच म्हणून तुम्ही आन्सर सांगाच. तुम्ही आत्मा म्हणून कशी सांगताच? आत्माच्या हार्टन असं त्यांना आत म्हणायला होय. हा. त्या तो आत्मा म्हळ्यार कसा ना म्हणून आजी आम्ही पळय हांगा आत्माची क्वालिटी म्हळ्यार कसा ना आजी आम्ही आत्मा म्हणून हांगा एकल्यान सांगला. ओके फायन. तशें म्हणून जाल्यार केला जण डाऊट असता आम्ही हे देह म्हणून सांगताची केला जण कसे की दुसरे पुरा विषय सांगताची आम्ही माइंड सायंटिस्ट आणि के ते हंतसाची आम्ही देह की आत्म की आत्म म्हळ्यार कसा ना कॉन्शियस म्हळ्यार कसा ना आत्म देह आणि मन दुसरी वा आत्मा आणि मन म्हणा दुसरी वा मस्त जण डाऊट असता त्या डाऊट हंग कृष्ण क्लिअर कोण सोडता कळवा. आता आम्ही हंग पळला मग की काल कसा झाला तो म्हणता म्हाका इनडिसिजन म्हळ्यार म्हाका कसं नाही कळता ना तो कसं म्हणता हंग अर्जुन पळा कार्पण्य दोषो पाहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयशानि स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. कृष्णांक अर्जुन कसा म्हणता कृष्णाक तो पायान कोण सांगता देवा हांव इतली कन्फ्यूज जाता कसं मिगेल ड्युटी कसं मिगेल कर्तव्य कसं ना हांव एक क्षत्रिय हांव युद्ध करता जाल्यार युद्ध करची कोणा लागी मिगेलेच जना लागी हांव आतां कसं करता देवा तांक पळयतना हांगा म्हाका रगात हें पुरो दिसता असं हांव कसं करता म्हाका कसं नाही कळता ना तदन तो कसं म्हणता शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम म्हाका शिष्या की स्वीकारसून घ्या म्हणता. आम्ही कोणे देवाक अशी पांय पडला देवा तूच म्हाका मार्ग दाखय तो म्हणतात आम्ही बुद्धी योग हांवच तुका बुद्धी देता तू भिवका म्हणना म्हाका कसं म्हाका संस्कृत गोतना म्हाका शिक्षा जायना म्हण भिवका म्हणना तो म्हणता हांव चित्त पुरा तू कित्याक भित्ता म्हण. तशी तशें जावन कृष्ण अर्जुन हांगा हांव सरेंडर करतास तुका देवा म्हाका तू शिष्या मागी स्वीकारसून घ्या म्हण सांगता हांव पूर्ण शरणागती जावन गेला तुका म्हणता कृष्ण अर्जुन म्हणता कृष्णा. हरे कृष्णा मिगेला आवाज येतोस बा. यस माताजी मध्ये मातसो कट झाला. हा तशी हंगा अर्जुन कृष्णाक म्हणता अहं त्वां शाधिमां त्वां प्रपन्नम म्हणून सांगता हांगा. एक सेकंड तशी एक मिनिट पीपीटी बाहेर करतो त्यात ते आम्ही अशीच एक्सप्लेन करूया कसं म्हणून हंगा आम्ही जीवन पर्यंत आमगेल एक कसं ना आम्ही आमगेल जीवनांत इतली इनडिसिजन असतं म्हळ्यार आमकां ते ऍक्च्युअल जावन आमकां कसं डिसिजन घेवचें जायना जीवनांत तशें जावन आसतना आम्ही ऍक्च्युअली कसं करता कोणे सांगता कर्तव्य करू जाताना तदन आम्ही कसं करत देवो आम्ही देवाला म्हणताची म्हळ्यार आमगेल जीवनांत इतली कष्ट येतात एक सान कष्ट येताना आमकां एक इनडिसिजन म्हण आसता हडोड कष्ट येताना आम्ही कसं करता म्हण कळना मस्त जन भगवद्गीता आयल मागीर सांगताची आमकां देव म्हळ्यार कोण म्हण कळला आमकां जीवनाचे उद्देश कसा ना म्हण कळला म्हणताची जन. तशी आमकां उद्देश गोतनाय जीवनाचा हांग पळोवचें गेल्यार आमकां आमगेल जीवन आम्ही कित्याक करतासाची जीवन कित्याक आमकां दिला देवान आम्ही मनुष्य कित्याक जाल्याची आणि मनुष्य आणि पशुला मध्यंतू कसं ना विंगड असं ते आमकां गोतना ना तितल्या आमकां एक डिफरन्शिएट करची तितली बुद्धी ना आमगेला देवो
त्या बुद्धी तो म्हणता कृष्ण हांव दिता तुमकां त्या बुद्धी म्हणता तशी त्या एक आमकां कॅपॅसिटी आसना त्या टायमारी अर्जुना सिच्युएशन कसा हांगा अर्जुन पुरा युद्ध भूमी मध्य तो फेमस पर्सनालिटी हांगाच्यात प्रेसिडेंट MLA असला मागीर तुम्ही लाग घालाची कोणे प्रेसिडेंट आणि MLA दव आमगेल प्राइम मिनिस्टर आयलो देवस्थान जन पळयतच आसतात पुरा जने आणि कोण की एकलो गुरु मेळ्ळो तो पायार पडलो एक अहंकार आशिल जनांक ताण केन्ना सकल पडची ताका इश्ट आसन तशें हांगा आमी पळयत अर्जुनाक तसो अहंकार नाशिलो आणि तो देवाल वैरी देवाल श्रेष्ठ भक्त आशिलो मस्त आजकाल मस्त जन म्हणताची पांडव कसं नाशिला कौरवशी कौरवांक ग्लोरिफाय करचे पडता जन जाल्यार एक्चुअली पांडवाल तितल्या कितें म्हळ्यार आतांची पुरा कडेन आमी पळोवचे गेल्यार राजसीक तामसीक जनच मेळचे सात्विक जन मस्तुणी मेळचे राजसीक आणि तामसीक जन तांगेले प्रकार जनांक आयडियल म्हण लेखताची तशें जावन आजकाल आमी सिरियल टीव्हींत आमी पळयत चड जन कौरवांक एक रोल मॉडेल शे घेताची आणि पांडव नॉर्मल जन तांकां सने शक्ती नाशिला म्हणून सांगता शक्ती एक्चुअली कसा ना म्हणून जनांक आनी कळली तशी आता देव म्हळ्यार कसा तुमगेल प्रकार कसा नासता देव म्हण सांगताना तुमगेले दरू कसा एक विचित्र येत की एक लाईट फॉर्म येत की देवाक एक फॉर्म असत की ना डस गॉड हॅव अ फॉर्म ऑर नो जस्ट येस ऑर नो बरायचे येस म्हळ्यार फॉर्म आस म्हणल्यार नो म्हळ्यार फॉर्म ना म्हणटा देवा त्या हांगा तो सांगून दिता सांगा तुमगेल प्रकार कसा विषय असता देव म्हळ्यार कोण असताला चॅट बॉक्स बरोबर तुम्ही आन्सर्स येस ऑर नो म्हळ्यार तुम्ही देवाक एक कसान फॉर्म म्हळ्यार देवाक एक तो एक विग्रह दव तो कसा म्हणताची ताका एक आकार असत म्हण तुम्ही लेखताच की देवाक आकार ना म्हण लेखताची ओके गुरुनाथ प्रभून बरेला येस म्हण आकार असत म्हण सांगला हय दुसऱ्या लोकांनी येस म्हण बरेला हांगा तशी देवाक आकार असत म्हण तुम्ही सांगताची हांगा एक्चुअली प्रूफ दाखयत कित्याक हांगा आणि देव म्हळ्यार कोण म्हण हांगा आमी एक्सप्लेन करत कित्याक म्हळ्यार भगवद्गीतांतू तुम्ही वाचिताना तुमका एक दिसता कशी तांगेल नाव कसं की तांची उवाचा म्हण उवाचा म्हळ्यार ताण सांगला म्हण अर्थ उवाचा संस्कृतांत उवाचा म्हळ्यार सांगला कोण आता धृतराष्ट्रान कसं एक वर्ड सांगून असला रे तांतू सांगताची धृतराष्ट्र उवाचा मागीर कोणी संजयान सांगितलं असतं संजय उवाचा मागीर अर्जुनान सांगितलं असतं अर्जुना उवाचा कृष्णान सांगितलं असतं केदां कसं सांगितलं कृष्णान सांगताना ते कसं व्यास महर्षीन कसं बरेला वेदव्यासान कसं बरेल ते कृष्ण उवाचा बरेल की भगवान उवाचा म्हणून बरेला आणि भगवद्गीतांत फुल पळयला रे खंय कोणे कृष्ण उवाचा म्हणून सांगितलं ना भगवान उवाचा म्हणून सांगला कित्याक म्हळ्यार भगवान म्हळ्यार एक वर्डाचे एक अर्थ आणि ह्या बुकाचे नाव आहे भगवत गीता त्या भग म्हळ्यार एक वर्ड कसा असं की आता एक हिंदीत आम्ही म्हणतात ना कोणा लागी सुख धन म्हळ्यार भंगार धन आशिल जनांक आम्ही धनवान म्हणतात आणि गुण लायक गुण आशिल मनशाक आम्ही गुणवान म्हणतात ना तशीची बुद्धी आशिल म्हणतात तशी ज्ञानवान म्हणतात तशी भग म्हळ्यार ऑप्युलन्स म्हळ्यार एक ऐश्वर्य आणि ऐश्वर्य म्हळ्यार खाली बंगार नाही हांगा प्रति एक क्वालिटी टू टॉप मोस्ट म्हळ्यार स्ट्रेंथ राईट स्ट्रेंथ मस्त जनाला बॉडी बिल्डर सुमार सकट जन आसाची तान तू टॉप मोस्ट म्हळ्यार कृष्ण तशी भगवान कोण भगवान ते वर्ड कोण घेवेत कोण टॉप मोस्ट आसाची प्रत्येकांत म्हण सौंदर्य कृष्णाक सांगता अदरम मधुरम नयनम मधुरम वल्लभाचार्यान कितले चंद कोण सांगला आणि मस्त सकड आचार्यान आणि पुढ दाखवून सांगून असता कृष्णाला सुस्मिता तगेल तोंड कसं की ते मस्त चंद तशी तक पळयल्यारी कंदर्प कोटी म्हळ्यार
हजार गटले कंदर्प म्हळ्यार मन्मथ कोण असत की कामदेव हजार गटले कामदेव आयले की कृष्णाल तुलनान तो कसं ना म्हणतात म्हळ्यार तितली चंद तो तशी चंदान तो टॉप मोस्ट कृष्ण आणि स्ट्रेंथ तो टॉप मोस्ट तो आणि वैराग्य म्हळ्यार एक कसं केलो ताजे वयर तक कसं अटॅचमेंट आमगेल ते आणि ऐश्वर्य ताणे 18,000 बैल आशिल्ले म्हळ्यार 18,000 बैल आशिल्ले 18,000 जन हांगा उलट लेखताचे जाल्यार थंय पळोवचें गेल्यार 18,000 महल घाला महल म्हळ्यार व्हड व्हड बंगलेशे एक बायलांक एक महलशे म्हळ्यार तांणी पुरा राणी ताका तशी ऐश्वर्य कसं उणी ना फुल संपत फुल जगत तगेले जागो पुरा जगत तगेलेच तो म्हणता तशी त्या पूर असताना त्या टॉप मोस्ट कसं की तांकां भगवान म्हणून सांगतात आणि तो पराशर मुनी कोण वेदव्यासाला आंदा म्हणजे पराशर मुनी म्हणता ह्या टायटल भगवान म्हणजे टॉप मोस्ट टायटल वच्चे खाली कृष्णा मात्र ताजे की सकल कोणाकय ह्या टायटल वचना काही ना काही एकल्यांक एक काही की उणेपण असं देवी देवता तांकां काही की एक उणेपण असं तांकां पुरा सकट दिवचें जायना मोक्ष दितल समेत कृष्णाची तशी प्रत्येक टॉप मोस्ट म्हणजे खाली कृष्णाक म्हणता तशी तांकां भगवान म्हणून एक विचारायला हांगा आणि व्यास महर्षीन हांगा कृष्ण म्हणून नाव यूज करनशे भगवान म्हणून बरयला कित्याक म्हळ्यार तो टॉप मोस्ट म्हणून सांगून सो हू इज कृष्णा कोण कृष्ण म्हळ्यार कोण आता नॉर्मल जावन हांगा एक पिक्चर दिसता जस्ट म्हाका येस ऑर नो म्हणून बरोवचाक जस्ट तितलेच तुमी जायत का हांगा तुमका एक गुड्ड दिसतलो हांगा दूर एक कडेन समुद्र पार तकड एक कडेन गुड्ड आसा तुमका कसं रूख परफेक्ट जावन दिसतो तांतू कसं खंयचे रूख दिसतस तुमका हांगा कसं एक दिसता कळेचे एक कसं की एक आकार असता गुड्ड म्हणे संकट आमकां दिसना हांगा ना तितला क्लियर ना हांगा विजन आणि के आम्ही लागी गेल्यार ताजेक आमकां रूख दिसता आता एक गुड्ड इतली दूर आसा आमगेल घरा दाखवून आम्ही पळयता सकाळी उठयताना तुमगेल एक टॉप फ्लोरा दाखवून तुम्ही पळयताना एक गुड्ड दिसता तुमकां चंद फॉग असता एदूर सकाळी उठयताना फॉग येता शिया कालांत ना तंत तुम्ही गुड्ड पळोवचें सुरू केलें थंय काळयेचे एक आकार दिसता गुड्ड सम दिसना जाल्यार तांचे तुम्ही दनपार ते गुड्डे लागीं वता न्हू तुमकां दिसता अंत रूख कंची टायपार रूख आस त्या रुखान तू म्हळ्यार कंची फल दिता त्या रूख म्हणून दिसता आणि त्या रुखा लागीं तू स्पेसिफिक रूख तुका दिसू का त्या रुखान कसं आस म्हणून दिसू का म्हणून दिल्यार आनी लागीं वता थंय तुका कसं दिसता पक्षी दिसता एक पक्षी एक कंचकी एक बी दवो कंचकी एक फ्रूट खातस कंचकी एक फल खातस म्हणून तुका दिसता तशीची हांगा आम्ही फर्स्ट लेखतात कसं ना देव कसं की एक लाईट म्हणून आमकां कसं नाही गोता आता दुसरी रिलीजन पळोवचें गेल्यार दुसऱ्या हिंदू धर्म न्हयशे आमगेल सनातन धर्म न्हयशे दुसरे रिलीजनान पळयल्यार तांकां देवाल नांव गोतना तांकां देवाल आकार आसा म्हणून तांकां गोतना आमी हांगा आमगेल देवस्थानान तू विग्रह दवरताश न्हू वेंकटरमण देवस्थानान तागेल विग्रह आसा तो कशी दिसता तागेल चतुर्भुज रूप आसा तागेल 2 बायल आसाची तें पुरो आमकां गोतस जाल्यार दुसरे रिलीजनान वचून पळयताना तांकां तांगेल नांव कसं देवाल नांव कसं देव कशी दिसता देवाला कंची पुरा लीला आस तागेल तो सकाळी उठोन कसं करता राती कसं करता दनपार कसं खात्ता ते कसं नाही गोतना तांकां तशी त्या बेसिक नॉलेज देव आस तितले तांकां गोतस कोण की आस ओटारे एक आस तांकां एक गोतस आनी देव ना म्हूण सांगना आस म्हूण सांगतात ताज मागीर ध्यान करता करता ध्यान योगा केला जन अष्टांग योगा तसल पुरा करताच ते तांगेल भितरी तांके एक कळत कसताना आनीके तू रिसर्च करताना देवाल ಬಗ್ಗೆ रिसर्च करताना तू कळत कसना देव आमगेला हृदयांत आस न जन सांगताच तुगेल हृदयान देव आस म्हणून पुरा प्रत्येक जनांत देव आस म्हळ्यार एक आत्मा आणि एक परमात्मा दोग जणे बैसून आसात त्या परमात्माक चतुर्भुज रूप आस विष्णू अशी दिसता आमकां पुरो एक आकार कशी आस म्हणून दिसता ताज मागीर आमी आनीक एक डिटेल देवाल नांव जस्ट तुका आकार गोतस ताज मागीर तू कसं लागता देवाल नांव कसं म्हणून गोतस का म्हाका देव कितली चंद आस देवाला देव कसं सांगतस आता भगवत गीता ते देवान सांगिला म्हळ्यार ताका तोंड आस मागीर ताका एक आकार आस तो सकाळी उठोन
ताण सान असताना कसं पुरा खेळ खेळला आणि होटल मागीर खंय गेल्लो आणि तागेल बायल कोण तागेला हावस बापूस कोण पुरा कळटा आमकां ना कित्याक आमी डिटेल बाय डिटेल वच्चे सुरू करता आतां जस्ट अर्थ जायना जाल्यार एक साने एग्जांपल दिता जस्ट तुम्ही आता झूम मीटिंगान ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಂಗ कोण म्हणून कित्याक म्हणल्यार व्हिडिओ ऑफ कोन्न दवरला ಕೆಲವು जणांनी व्हिडिओ ऑन केला तशें व्हिडिओ ऑफ केलेले जण हांव तांकां पळयन तेदन हांव लेक्चर तांकां आकार ना म्हणून ताका आकार आसता जाल्यार आतां व्हिडिओ ऑफ आसता आतां व्हिडिओ ऑन केला ताणें हा म्हाका दिसता ओ ताका 2 दोळे आसाची तो मनशा मंकी दिसता तेगेले कान आस तेगेले केंस आस पुरो आमकां दिसता ना तेदन तांकां एक कसं म्हणतात आकार असं म्हणून दिसता ताज मागीर हांव तांगेला उलयता तांणी खंय घालच्या तांगेलें घर खंय तांणी खंयची जॉब करच्या कितले घंटे जॉबा वताची कितले घंटे राती येताची तें पुरो कळटा तें लिहिला म्हणल्यार तांणी डे टू डे कसं करताची म्हण देव तशीच तो डे टू डे एक स्पेसिफिक रुटीन आसा देवाला तें तो करता आसता त्या शास्त्रांत आसता तें आमी कोण घेवका तशीची आमी चड देवाल ಬಗ್ಗೆ इंट्रेस्ट घेता चमकलारी तागेला ओरिजिनालिटी आमगेल मुखार येता आनी तो देव कोण म्हण एक दिवस आमगेल एदूर येवन राबता तो ते आमकां विश्वास आसूं का तशी आतां अर्जुन इतली रडतस इतली पुरो तो म्हळ्यार स्वेटिंग जावन गेला तेगेलें तोंड सुकता सुमार सकट जातास न्हू तेदन तो देव म्हणटा श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता ताका कृष्ण कसं म्हणता हांगा द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड म्हळ्यार देवोत्तम परम पुरुष तो कसं म्हणता हांगा कसं म्हणता म्हळ्यार तू अशी उलयतस की म्हळ्यार तू अशी उलयतस व्हडोड विशय उलयतस सಣ್ಣ विशय उलयतना खंयची शस्त्र यूज करचे कोणाक कशी मारका तें पुरो सಣ್ಣ विषय हांगा युद्धांत क्षत्रियाले नॉर्मल विषय तो दिवस तो दिनचर्यान तो कितलीकी पटी उलयता गेल शस्त्रा बद्दल पुरो हांगा तू ताजी बगीर उलयतना तू खंयच्या तू असल विषय उलयतस की लोगान उलोच विषय उलयतस व्हड मुनी महर्षी लोगान उलोच तसल विषय उलयतस जाल्यार तुगेल काम पळयल्यार तू एक तो एक्चुअली कृष्ण अर्जुनाक चंद कोरनु एक्चुअली तो पेट्ट घालचा पळयतस म्हळ्यार एक चेडू आयकना जाल्यार कसं करताचे हावसू ताका समजावन सांगताची धालतकी आयकना जाल्यार एक सान पेट्ट दिताची म्हळ्यार तें एक मोगान सांगची न्हू एक टिचरान तेगेले एक फेवरेट स्टुडंट आसता जाल्यार तो खंय चूक करतस घडी एक पाटी चूक करतस म्हणटना मारताची जाल्यार मोगान मारची तें मोगान मारतस कृष्ण अर्जुनाक कसं म्हणू तू अशी उलयतस की व्हडोड विषय काडतस जाल्यार तुका पुरो उलोच पुरा एक स्टुपिड जनान उलयला म्हणकी उलयतस तू एक फुलिश म्हणकी उलयतस म्हणटा म्हळ्यार कितें तो अशी कृष्ण कितें अशी सांगता म्हणून मुखार आमी पळया अशी स्टुपिड म्हणून कितें सांगता पुरो रिजन आसा ताका तो म्हणटा फर्स्ट कसा नाशिल्लो तेगेले एक डाऊट कंपॅशन करुणे दाखोवका म्हण ताका हांगा कृष्ण निमगिता करुणे कोणा दाखोवका म्हण कोणा दाखोवका हे देहाक की हे कोणा दाखोवका एक लॅग घालाची तुम्ही समुद्रांत आसाची आणि समुद्रांत तुम्ही पळयत आसाची दूर दाखवून एकलो इजिप्त असताना ताका कसं की म्हळ्यार ताका इजिप्त जगत ना जाल्यार तो समुद्रा भितर पडलात कारण की खंयकी एक कडेन वचून सिरकुंबोण तो समुद्रा भितर असं वद्दाडत आस भायर येवच्याक ताका स्विमींग वतना कसं नाही वतना तर तुमकां एक मन आसता हेल्प करता म्हणून तुम्ही इजून वताच ताजे लागीं वचून पळयताची ओ हो म्हळ्यार मस्त आणि मरची स्थितींत असो म्हाका वांचोका कशी बीन कोण म्हणून ताका वांचोचे वताची आणि भायर येताना खाली शर्ट घेवन येताची त्या मनीस थंयच ते एक्चुअल हेल्प वा कोणे बरत चॅटांत तो सांगताचे ते एक्चुअल हेल्प वा तू इजून वता जाल्यार जस्ट तेगेल शर्ट आंगवल बायलचे आंगवल काडून येता त्या मनशाक थंयच सोडता मरच्याक ते हेल्प वा येस ऑर नो ते हेल्प वा एक्चुअली कोण एक सांगाच अर्थ म्हळ्यार ऐकतच न्हू मुगेलो आवाज हरे कृष्णा
वय वय ऐकतच. हा जस्ट सांगाची येस और नो. ऍक्च्युअल हेल्प वा म्हळ्यार नो कित्याक म्हळ्यार तू जस्ट ताका हेल्प करवच्चो न्हू तेगेल खाली अंगवस्त्र घेवन आयला रे त्या मनशाक तेंची मरच्या सोडल्यार तू समुद्रान तू ते हेल्प नाही. तशीची हांगा कृष्ण म्हणता तू देह देह कसा ना एक अंगोला मागे चेन धाकटा असता न्हू तशीची अंगोला मंके अस एक देह भितर आत्मा अस त्या ऍक्च्युअल ताका ऍक्च्युअली तू सेव करका त्या सोण ताका ऍक्च्युअली तू वांचोका त्या सोण तू देहा खातीर ते देहा खातीर तू रडतस ते कित्याक म्हण सांगता. ताका कृष्ण म्हणता नेवर म्हळ्यार नत्व एवं एवहं जातु नाशं नत्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अथ परम. हंग तो कृष्ण म्हणता तू नत्तील एक टाइम ना हाव नत्तील एक टाइम ना हे कोण पुरा राय आसाच की तानी ना दत्तील एक टाइम ना म्हळ्यार पुरा जन केदनाय आशिल्ले हांगा ते कशे एक लॉजिक जाता पुरा जन मरताच न्हू एक दिवस जाल्यार कृष्ण म्हणता मरची काली देहान मात्र आत्म घडी एक पटी हांगा जन्म घेता असता आजी मज्जर जावन अस मज्जर मरता त्यांची आत्म मागीर फाल्यां सुणी जाता तई मरता ताजी मागीर वापस गाय जाता गाय मरता गाय जाल मागीर वापस माकड जाता मंकड मरता मंकड जाल मागीर वापस मनीस जाता दव एक मासोळी जाता मासोळीक मरता वापस कसं जाता मनीस जाता मनीस असता मनशाल रुपार असता मनीस मरता अनेक जन्म घेता. तशी हांगा अर्जुन कृष्ण म्हणता ते आत्म कसा आस की त्या नातील टाइम ना म्हळ्यार केदनाय असतो आत्म म्हणतालो म्हळ्यार आमगेल आमी ऍक्च्युअल जावन आत्म देह न्ही या देह एक प्रिस्क्राइब टाइम असता ताका म्हण एक टाइम दिवन असता देव त्या टाइमार जन्म घेता मृत्यू जाता मरता त्या देह वता आमी केदनाय म्हणताच न्हू इंग्लिशान ही पास्ड अवे शी पास्ड अवे मरतन कोण ते पास जावचे कोण ते आत्म पास जाता आत्म या देहा दाखून सोडून दुसरी देहा वता न्हू ताकाची हांगा कृष्ण म्हणता तू देहा खातीर रडतस तू मारून घालता की मरची कोणे ना हांगा तांणी अनेक देहा वताची ताका तो तपास म्हणता देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति. कसं म्हणता कृष्ण देहिनोस्मिन् यथा देहे म्हळ्यार ह्या बॉडी भितर आशिल्ले एक आत्म कसा आस की ह्या शरीरा भितर आशिल्लो आत्म त्या कौमारं यौवनं जरा म्हळ्यार कौमारं सांत चलडा दाखोवन यौवन एज ಅಂತ येवन जरा म्हळ्यार मंतार जाता न्हू आता एक तुमगेले एक फोटो तुमगेल शोकेस आणतो तुम्ही सान आसतना एक फोटो आशिल्लो आता कोण की गोतना जातील एक मनीस गेस्ट कोणे येवन सांगताची फोटो दाखोवन तांकां एक 50 वर्स पुढे फोटो दावन आसतालो ब्लॅक अँड व्हाईट फोटो तुमगेल सान चल्ड आसतना एक 10 वर्साचे 12 वर्साचे चल्ड आसतना तुमगेले फोटो दवरला कळवा एक 30-40 वर्ष जाले मागीर एक जन येता तो म्हणता ताका गेस करू जायना तो म्हणता ह्या फोटोन तू कोण हे म्हणता तेन्ना तुम्ही कसं म्हणता चान्सर ते मिगेल फोटो हांव ते म्हणता जाल्यार तुम्ही ऍक्च्युअल त्या वयव्या देह चेंज जाला तुमगेल फेस चेंज जाला तुमगेल देह वाडलात तुम्ही दुसरेच दिसताची मस्सकट चेंजेस जाला त्या सांज चलडा दाखून थोड जालेच तुमगेल चलड आसतात तशी त्या म्हणताना ऍक्च्युअल तुम्ही तांणी म्हणता वय हांवच त्या जाल्यार सांज चलड आसतना म्हणता तशें म्हणून जाल्यार ते सांज चलड आसतना तुम्ही आशिल्ले आत्ताय तुम्ही आसा जाल्यार देह मेल्ला मिडलान कित्याक म्हळ्यार आमगेल बॉडी कसो आसा की मस्त सेल्स असतात ना ते घडी एक पाटी जनरेट जाता घडी एक पाटी मरता ना डेड सेल्स म्हणतात आमी हांगा बॉडीन तू मस्त कडे दाखवून आमगेल सेल्स पुरा वच्चा सुरू जाता डेली जाता आसता आमगेल जिवनांत तशी देह वाडता आसतना सुमार सकट सेल्स मरता ओल्ड बॉडी कसो आस की ते ओल्ड जाला चेंज मस्त सकट चेंज जाला तुमगेल बॉडीन तू सांज दाखून ओल्ड जावची ते मस्त सकट देहान तू
चेंज जाला तशें म्हणून जाल्यार ते सान आसतना कसो शिशु आसतना एक सान चिल्ड आसतना कसो देह आशिल की ते देह मोर न्हू कौमारम म्हळ्यार एक कुमार म्हळ्यार सानचे चल्लेलो चलयल एज आयला ताजे मागीर तुमगेल एज यौवन जाला ताजे मागीर तुमगेल प्राय एज आयला ताजे मागीर मंतार जाल्ल्याची मंतार जाल मागीर जाल्यार तुम्ही म्हणताचे हांव सान दाखून व्हड जाल्यार म्हाका उडगास आसना त्या उडगास आसचे आत्माक त्या आत्म कॉन्स्टंट असता आत्मा कसाने तुम्ही कसं कर्म केलं की ताका लागना आत्म कॉन्स्टंट असता जाल्यार देह चेंज जाता असता आणि म्हणता तथा म्हळ्यार ताजे मागीर कसं जाता मंतार जाता ताजे मागीर कसं जाता देहांतरा प्राप्तीर म्हळ्यार तुमगेल देह चेंज जाता म्हळ्यार तुम्ही मरताची मंतार जाल्यार मरताच मेल मागीर त्या देह कसा आस की त्या आत्म कसा आस की त्या देह सोडता आणि त्या अनेक देहा वता हे सायकल ऑफ बर्थ अँड डेथ म्हणतात हे चक्र एक जन्म मृत्यू चक्रांत हे आमकां बांधून घालता धीर असता न्हू जाल्यार चेंजेस जाता धीरा म्हळ्यार गोत्तशील हे विषय गोत्तशील जन ताका कसने फरक पडना कितें म्हळ्यार गोतच हांव मेल मागीर अनेक देह मेळटा म्हाका तो लेखता हांव इतले पुरो बघून कसा जावचें आसता एक दिवस मरता आनी वापस अनेक देह मेळटा आनी वापस हांव शिकू का वापस हांव व्हड जावं वापस म्हगेलें काम करता हांवें तशें हें जाता आसता म्हूण सांगता ताका नेक्स्ट म्हणटा वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि कसं म्हणते कृष्ण तवळ सांगला मग की तो म्हणता वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि म्हळ्यार हे देह म्हळ्यार कसं नास की एक अंगवल आहे म्हणते आता एक अंगवल तुमका सकाळी तू भायर सोरून खंयची एक काम वताना नवेच एक अंगवल घालून घेता त्या ओल्ड जाता असतो दिवस दिवस कसले एक अंगवल घालता गेल्यार तू एक विकाक एक पाटी त्या अंगवल घालता गेल्यार एक दिवस असल एक परिस्थिती येता अंगवल एक तुका उडयता उडेल मागीर तू तसलेच एक नवेच अंगवल दो त्याचे तशी एक नवेच अंगवल तू घेता ना तशीची हे आत्म कसं की हे बॉडी म्हणके आमगेल देहा म्हणके जाल्यार हे देह न्ही तो जस्ट एक एनॉलॉजी दिता कसं म्हणू हे देह एक अंगवल म्हणकी आत्म एक मनशा म्हणकी कशी देह आत्म देहाक चेंज करता असते की तशीची आम्ही कसं करताची अंगवल चेंज करता असताच ना तशीची नवे दिवस येईल कुठले नवे अंगवल घालता तशीची आत्म तागेल टाइम जावची त्या देहांत आता एक बायल मनशेल देहांत असाव एक चलियल देहांत असाव मगेल एक टाइम असता एक ड्युटी असता त्या जाल मागीर ते कर्म भोगू असता तो कसं एक असता त्या जाल मागीर हांव मरता ताजे मागीर वापस अनेक देह मेळटा म्हाका दॅट इज द लॉजिक कळवा सायंटिस्ट आनीक तांतू आसाची ते कशी जाता जाल्यार 5000 वर्ष पुढे कृष्णान ऑलरेडी त्या आमके ह्या दिवन सोडला कसं म्हणू एक एन्सायक्लोपिडिया टायपार दिवन सोडला दे आत्म म्हळ्यार कसा ना म्हणून आता आत्म म्हण कळ्ळी न्हू आमकां ताजे मागीर आत्म मरचा साध्य आसवा कृष्ण म्हणता आत्म मरना म्हणता आत्म केन्नाय म्हणा देह मात्र मरता आत्म मरना म्हणता आम्ही आत्म ह्या देह न्ही तशें म्हणून जाल्यार आम्ही मरनाच देह मरता मगेल देह मरता एक दिवस आम्ही मरनाच कसं म्हणता नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता कसं म्हणतास कृष्ण हे आत्म कसास की म्हळ्यार तुक कोणे शस्त्रांत मारचा जायना म्हळ्यार हे वेपन आत्म म्हळ्यार आत्म कसास की ताका खंयचे शस्त्रांत मारूं जायना आनी खंयचे उज्जैन तू ताका जळोवचें जायना देह मात्र आमी उज्जैन जळोवचे एक आमगेले एक प्रक्रिया आसना आमगेल सनातन धर्मांत उज्जैन जळयतना देह मात्र जळटा आत्म कसं आस की ते खंयकी दुसरे कडेन वचून आसता ऑलरेडी ना आमी देह जळयताची म्हूण सांगताची ते मनशाक जळयताची म्हूण सांगनाची मेल मागीर कसं म्हणताचे हॉस्पिटलांत इट्स अ डेड बॉडी इट्स जस्ट अ बॉडी म्हणून त्या मनशान तू ते लाईफ ना आता आत्मा असं म्हणून कशी कळता आमकां त्या जनांत लाईफ असं म्हणून लाईफ असल्यार आत्मा असं म्हणल्यार आता एक साने चेडू असूल पोट्टा भितर असता
ते 9 महिना ग्रो जातस ताका जीव असं म्हण कशी कळता कित्याक म्हळ्यार ते ग्रो जातस अवसूल पोट्टा भितर ग्रो जातस म्हळ्यार वाडतस ते चेडू आता एक सಣ್ಣ चेडू व्हड जाता मानता ते पावचित ते तांत लाईफ असं म्हण कशी कळता आमकां एक चेडू समेत एक टायमार मरतलो एक मानता समेत तागेल टायमार मरतो ते मरचे टाइम ते तागेले जीव असं म्हण कशी कळता म्हळ्यार तो जीवनाचे एक सिम्पटम्स दाखयता असता त्या कुशी जाता ताका रडचे येता त्या पुरा हे देह करना डेड बॉडी केदा न्ही कुशी जावचे आदो रडचे तुम्ही ऐकलं डेड बॉडी एक रडता डेड बॉडी कुशी जाला ना कित्याक म्हळ्यार तांचे लाईफ ना तशीची हांगा कृष्ण म्हणता आत्म म्हळ्यार कसं आस की ते केन्नाय शाश्वत असता म्हण ताका केन्नाय मृत्यू असना म्हण सांगता हांगा तशी हांगा आत्म विंड म्हळ्यार मारुता म्हळ्यार वारेंतू वारेची ಕೆಲವು शस्त्र असतात ना तांतू ताका मारचे दायना म्हणटाच तेदन पुरा फुडे कालांतू असल पुरा शस्त्र आशिल्ले आमी पळोवचे गेल्यार आमी सिरियलांत पुरो पळोवन आसतले न्हू अशी कोणे एक युद्ध करताना खंयचे एक उज्जेचे एक हे असता एरो असता ना बाण असता उज्जेच बाण आनी कोणकी एकलो उदकाची बाण सोडता कोणकी एक इलेक्ट्रिसिटी म्हळ्यार एक इलेक्ट्रिसिटीची बाण सोडता तशी मस्त सकट बाण आशिल्ली ना ताका अर्जुन कृष्ण म्हणता तू खंयचे बाण सोडी तुगेले खंयचे शस्त्र असो ते तुका ते तुगेल आत्माक मारचा दायना कित्याक म्हळ्यार ते शाश्वत म्हणता ताज मागीर सेकंड कसं नसता गेल डाऊट आता ते कंपॅशन करुणे म्हणून सांगू ना तर कृष्ण म्हळ्यार करुणे तू देहा नाही दाखोवका हे आत्माक दाखोवका म्हणून सांगता आम्ही देह नाही आम्ही आत्म ते आमकां करेक्ट गोत्तसुका पुराजन खंय चुकी वचची म्हळ्यार आम्ही देह हे देहा सिंगासित असताच आमी सांद दाखून होडते देहाच मागशीची म्हाका म्हगेल्या जिब्बेक हे रुची दावका तशें हांव हें करता म्हगेल्या म्हाका हें घालका आजी ते करका हें करता आमी देहाक सिंगारशीत असताच ना म्हाका ते जॉब दावका कित्याक म्हाका मेंटेन करूंक ते मेंटेनन्स आमी कसं करताच की ते आमी देहा खातीर करताच भितर आशिल्लो आत्मा ते कोणा गोतू ते पल्ले देवाला पावत की ना तेजे आमकां उडगासूना ना ते एक हांगा कृष्ण म्हणता तू ऍक्च्युअल करुणे कोणा दाखोवका हे देह की आत्म ते भितर दाखून मरतस ताका गोतना कसं करका म्हणून हे देहा भितर आयला मागीर कसं करका म्हणून ताका कळता ना आत्माक ते आमी देवाल कडे दाखून शिकूका नेक्स्ट कसं म्हणता नो एन्जॉयमेंट म्हगेला कसाने सुख ना आता युद्ध केल्यार पुरा कडेन दुःख असता म्हणता कृष्ण कसा म्हणता सुख तुका सुख दावका सुख मेळता तुका तू आता विन जाल्यार आता वॉर तू विन जाल्लो म्हण लाग घाली ऍक्च्युअली त्यान विन जालेच जाल्यार आता कृष्ण त्या संदर्भात म्हणता तू एक युद्ध विजय जाल्लो म्हण लाग घाल तुका फुल भारत वर्ष कसास की त्या तुकाच सरेंडर जाता कित्याक म्हळ्यार तू धर्म घेतला ना तशी पुरा भारत वर्षाची पुरा राय तुका सरेंडर जाताची हस्तिनापूर तुगेल म्हळ्यार तुगेल भावाला म्हळ्यार युधिष्ठिराल ते दत्ता म्हणून सांगता तशी कृष्ण म्हणता फुल किंगडम तुका दो मेल्लो म्हण लाग घाली ह्या युद्ध करता करता पांडव मेल्लेच ताजे मागीर तांकां स्वर्ग मेळटा म्हणून सांगता युद्धांत कोणे मेल्ल्यार कित्याक म्हळ्यार त्या युद्ध भुमींत मेल मागीर तांकां एक त्या शास्त्रांत बरोवन आस की तांणी स्वर्गा वचुका म्हण ताका हांगा कृष्ण अर्जुनाक म्हणता तू विन जाल्यार तुका पुरा ब्रह्मांड तुगेलेच म्हळ्यार पुराय विश्व कसा आस की ते तुगेलेच म्हळ्यार तू रायो हस्तिनापुरा पुरा जने सरेंडर केलेलेच रायो तशी तुका फुल विश्व मेळटा तू आउट म्हळ्यार तू विन जायनी तू मेल्लो म्हण जाल्यार तुका स्वर्ग मेळटा म्हणटा ना तशी आनी म्हणता कृष्ण तू आता धांवन गेल्यार तो अर्जुन म्हणता म्हाका युद्ध करूं जायना म्हणता ना तेदन तू बिनी विन जायनी तू मध्य युद्धान धांवन गेल्लो भिवन म्हळ्यार नाक म्हाका मस्त सकट कश्ट जाता पळोवचे जायना म्हणून धांवन गेल्यार दुर्योधन कसो लेखतलो तुगेले बग्गे म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार दुर्योधन तो असुरी प्रवृत्तीचो
आणि अर्जुन कसा की तो साधू मनीष आणि तो मस्त सकड अचिव्हमेंट केलं जन तो ना तसल जन युद्धभूमी दाखवून धावून गेला री आणि क्षत्रिय केदने तागेल विरुद्ध कसं नाही एक उलेल की तक तडसून घेवचा जायना ब्राह्मण जाल्यार तडसून घेता असो हांव देवाल कसं की सेव करतास म्हाका डिस्टर्ब करनाका क्षत्रिय तागेल रगात हें येता म्हाका अपमान कश केल तुवें म्हण कृष्ण म्हणता तू एक क्षत्रिय तुका कोणे अवमान केलता ना तुका त्या रगात एक बॉयल जावची म्हण आसता पळय त्या जावचे सुरू जाता अवमान थडसून घेवचे जायना आणि तू खंय गेलता की तुका मनशांती मेळना बेटर कसं ना तू युद्ध कर तुगेल ऍक्च्युअल क्षत्रिय ड्युटी कसं नास की ते कर ही म्हणता कृष्ण हांगा हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृतनिश्चयः कसं म्हणता तस्मात उत्तिष्ठ कौन्तेय राब तू उठून राब आणि युद्ध कर कित्याक तुगेल ड्युटी तुगेल कर्तव्य युद्ध करचाक म्हणता तशी आम्ही आमगेल ड्युटी करता तो क्षत्रिय असेल क्षत्रिय ड्युटी करता आमगेल कसं ड्युटी अस की ते करता ना आणि नो एन्जॉयमेंट कोणा दाखोवच्याक तुका एन्जॉयमेंट कोणा दाखोवच्या मगेल असं म्हण दाखोवचे ते एक प्राऊडनेस येवच्याक ना तेच मागीर म्हणता बिनी तुगेल्या कोणे एदुराळीन तुका अवमान केला क्षत्रियांक अवमान तडसून घेवच्या जायना आणि त्या अवमानान तुची तू मरता म्हळ्यार ते अवमान फुल जीवनान ते अवमान दाखता असताना तू एक एक क्षण मरता असता ताजे की युद्धभूमीत एक क्षणात मेल्यार त्यांच बेटर म्हणता तेज मागिरी नेक्स्ट अंत म्हणता नेहा विक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते हांगा थर्ड रिझन कसं नाशिल्ला युद्ध करना म्हणजे पाप येता म्हण सांगून असतं ना पाप येता म्हण सांगता कसं सांगता कृष्ण आन्सर कसं दिता नेहा विक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात कसं म्हणता हंगा आमी एग्जांपल घेतलं री हनुमंत ताण फुल लंकाक उज्ज घालून सोडलं तक्कंचे पाप आयला कित्याक म्हळ्यार शास्त्रांत बरयला कोणाल की घरांत उज्ज घाला री ते पाप येता म्हळ्यार मेंटली जावं फिजिकली जावं कशी उज्ज घालता की ते पाप म्हणून सांगता हंगा हनुमंतान कसं केलं लंकांत उज्ज घालून सोडलं तक्कंचे पाप आयला तो देवाल एक दर्जेंत म्हळ्यार एक देवाल सेवक म्हणून आमी पूज करताच ना प्रत्येक रामाला वेंकटरमणाला कृष्णाला मंदिरा गेल्यार ते हनुमंताला एक फोल्डेड हँड असतं ते लागी म्हळ्यार कित्याक तो परम भक्त देवाला तागेल आशीर्वाद घेऊन आम्ही समेत देवाला एक सरेंडर करया म्हणून मन येता आमकां पळयता तसला कित्याक तशें जालां कित्याक म्हळ्यार तो देवाल सेवा करता आशिल्लो लंकान तू ऍक्च्युअली जनांक असुरी प्रवृत्तींत आशिल्ली ती तांकां पाठ शिकोवका म्हण सांगून हनुमंत कसा की उज्ज घालता लंकाक कित्याक म्हळ्यार तांकां बुद्धी येवका दुसऱ्या जनाला प्रॉपर्टी वयन सीते रामाला एक बायल आशिल्ली ताका तिक वेल्यारी ते वायट म्हण सांगची खातीर आनी तो देवाल कामा खातीर आयला निमित्ती देव हांगा तो अर्जुन म्हणता म्हाका पाप येता म्हण ते कृष्ण म्हणता देवान सांगिल तू केला री खंयचे पाप येना कित्याक म्हळ्यार देव पाप आनी पुण्य पळयतलो तागेल काम केला री तो खंयचे पाप येना म्हणता एट द सेम टाइम आमी रामायणांत अनेक इन्सिडेंट पळयता खंय विभीषण तागेल भावाक सोडून रामाल साइड येता कोणे एक भावाक सोडून भावाक युद्ध भूमीचेर सोडून एक युद्ध स्थितींत आसतानी लंका आणि रामाल कसं की युद्ध स्थितींत त्या टायमार भावा सोडून तागेल एदुराळील पक्षांत वच्चा ऍक्च्युअली अन्याय केला म्हणून जाल्यार हांगा तो सांगता तेव्हा करेक्ट विभीषणान केला करेक्ट म्हणता कित्याक म्हळ्यार रामाल निमित्त राम देव खंय आस की ते धर्म तू धर्मा पार्टी ना अधर्मा पार्टी गेल्ला आसला री तुका प्रॉब्लेम जाता आशिल्लो म्हळ्यार विभीषण मरता आशिल्लो जाल्यार तो धर्म खंय देव आस की ते धर्म असं म्हणून आमी फर्स्ट चॅप्टरांत पळयलें ना तशीच तो म्हणता नेहा विक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य म्हळ्यार धर्म म्हळ्यार देवाल कडेन तू चिक्के बिनी थोडेची एक
इन्वॉल्व केल्यार तुगेल खातीर आतां आमी भगवद्गीता आयकत आसाची तेव्हा देवाक एक खुशी दितस ते देव उडगास दवरता ओ हिन ह्या टायमार 7 गंटे क्लास सारी इतले वेळाक हिन मेगेल भगवद्गीता आयकल्या हिक्का हांव कसं एक दिव का म्हण देवाल मन होड तो दिता न्हू मस्त सकट दिता तशी देवाक पुरा उडगास आसता आमकां उडगास तशेंच ना विश्वास फूड कोण कसो हेल्प केला 2 रुपये कोण केदन दिला ताका आमकां उडगास तशेंच ना नाल्यार देवाक तू 2 रुपये सान चड आसता आनी तागे डब्बीन घाल्यार उडगास आसता देवाक ते देव म्हण ताका तो म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ತೊಡೆ ತೊಡೆಚಿ तू मेगेल साइड इन्वॉल्व जाल्ला री धर्मांत इन्वॉल्व जाल्ला री देवाल धर्म म्हणा कसं ना देवाल काम करचे मस्त सकळ लोक म्हणतात धर्म म्हणता धर्म म्हणा हा म्हण तांगेलेच एक कसा मेंटॅलिटी म्हण शास्त्रांत बरेला आम्ही शास्त्रांत कसं अशी ते लॉ बुक म्हणतो शास्त्रांत कसं बरेला की ते आम्ही ऐकू का तांतू कसं बरेला धर्म म्हणल्यारी देवाल काम म्हणल्यारी देवाक देवाक कसन इष्टस की त्या काम केलं ते ऍक्च्युअल धर्म कसाने दुसरी कसाने केलं की धर्म म्हळ्यार देवाक इष्ट नातील कसाने एक सानू चूक केलं की त्या अधर्म म्हणतात तशी देव हंग अर्जुना कसं म्हणता युद्ध करी म्हणून सांगता सांग युद्ध कर ना जाल्यार अधर्म जाता युद्ध केल्यारी धर्म जाता तांचे पाप आसना म्हणून सांगता नेक्स्ट चारीच कसं म्हणता पाप दाल फॅमिली ट्रेडिशन म्हणतात फॅमिली ट्रेडिशन म्हणा कसं एक बापसून तागेल पुत्ताक म्हळ्यार ಹೊಡ್ಡ ಜನ सಣ್ಣ चेडवांक तांगेल एक आयडियल एक जीवन सांगून दिवका कशी उरका म्हणून आजकाल मस्त जन कंप्लेन दिवच्या सुरू केल्या मेगेल चेडू आयकनाच मेगेल चेडू सगळो दीस टीव्ही पळोवन बसताची मेगेल चेडू सगळो दीस मोबाईल पळोवन बसतात कित्याक म्हळ्यार तुम्ही समेत तांची करतासाची काही की तांणी तुमकां पळोवन शिकताच न्हू सांज चेडू ಹೊಡ್डांक पळोवन शिकताच न्हू तशी कृष्ण अर्जुना म्हणता तू म्हाका चिके वेळ पड म्हणला म्हाका युद्ध नाका हांव धांवन वता म्हणलो तू न्हू आतां लाग घाली तुगेलेच एग्जाम्पल घेवन पल्ले कोणकी एक एग्जाम बरोवचे वतस खंयची एक परीक्षा बरोवचे वतस तो लेखतलो ओ अर्जुनान महाभारत युद्धा वेळारी धांवन गेलो तशीची हांव एग्जाम बरें चिटींग करून धांवन वता म्हळ्यार हांव खंय दुसरे कडेन वता हावज बाबसो पट्टी सांगून तशी कितें म्हळ्यार आमी तांकां फॉलो करताची कोणकी होड मनीस आम्ही समाजांत कोणकी एक होड मनशान तशें केल्लें म्हणून सांगून आमकां फॉलोवर्स न्हू आजकाल मस्त कडेन पळयत फॉलोवर्स म्हण तशी इन्फ्लुएन्सर्स म्हणून सांगतात न्हू तशी अर्जुन एक इन्फ्लुएन्सर त्या टायमाचो म्हळ्यार ताण कसं केलें की ते आयडियल म्हळ्यार तो धर्म पक्षांत आशिल्लो ना तो आयडियल एक रायल मनीस आशिल्लो ताण कसं केलं की जन ताका वल्वत आशिल्लो ताका कृष्ण म्हणलो तू धांवन गेल्यारी पल्लेची जनरेशन सಣ್ಣ चेडू आसाची तांणी तुगेल कडेन कसं शिकताची कसं प्रॉब्लेम येताले देवाक बगसन अशें धांवन वचुका म्हण तांणी समेत धांवन वताच ताजे मागीर कसं जाता एक कृपण भावना येता तो एक ते तोडेपण येता जनाल्यान तू मेगेल्यान कसं साथ दिना म्हाका करू दायना म्हाका तें जाता म्हाका कसं शिकू दायना म्हूण सांगचे सूर करताची कित्याक अर्जुनान तशें केल्लो म्हण ताका कृष्ण म्हणता ताजी बदला बेस्ट कसं ना तू युद्ध कोर न्हू दाखय जनाक तुगेल कर्तव्य तू करका आणि देवाक उडगास कोण तुगेल कर्तव्य करका म्हणून दाखय म्हणता कृष्ण नेक्स्ट म्हणता पंचाच्या मग डिसिजन घेवचे दाखताना म्हणता ताका तो कसं म्हणता व्यवसायात्मिका बुद्धीर एकेह कुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्चा बुद्धयो व्यवसायिनाम आणि कसं म्हणता कृष्ण अर्जुन एक असल शस्त्रांत असल एक्सपर्ट आशिल्लो म्हणलें की आर्चरींत एक असल एक्सपर्ट आशिल्लो म्हणलें की आमकां पुरा त्या स्टोरी गोत्तशें पळोवप न्हू द्रोणाचार्यान येवच्या आनी त्या पक्षीचे दोळ्याक म्हळ्याली तो पक्षी एक दवरनासता टॉय पक्षी त्या ओरिजिनल न्ही एक टॉय पक्षी म्हळ्यार नकली एक पक्षी दवरनासता ते आनी पुरा कौरवांक आनी पांडवांक राबयता लायनांत आणि अर्जुन एक साइडांत आसता आनी पुरे एक साइडांत आसताची म्हळ्यार पुरो जन लायनात राबून आसता द्रोणाचार्य निमगीता त्या रुक्कान तुका कसं दिसता म्हण कौरव पुरो म्हणटा आमकां कसं दिसना दुर्योधन म्हणता म्हाका फ्रूट दिसता म्हणून आनी कोणकी म्हणता म्हाका हाज्या खाली ग्रीन लिव्स मात्र दिसता पाल्लो मात्र दिसता असं म्हणता आनी युधिष्ठिराला वता तो एक आन्सर सांगता
कोणाला आन्सर सॅटिस्फाईंग म्हळ्यार समसन कोणाला आन्सर आणि कोण की एकलो म्हणता पक्षी दिसतास म्हण म्हळ्यार पक्षी दिसतास म्हण सांगा ना कसं की असतं ते मग दिसाना म्हणता अर्जुनाला येताना तो म्हणतात मग त्या पक्षीचे दोळ दिसतस म्हणता तितले कॉन्सन्ट्रेशन असेल त्या अर्जुन म्हणता लाईक मनीष कसं की त्याला तितले कॉन्सन्ट्रेशन आशिला कित्याक म्हळ्यार तितले ताके विरुद्ध कोणे विन जावचे इझी ना आशिला आणि तो माकी डिसिजन घेवचे जायना म्हणतस तसं एक महारथी एक युद्ध भूमीन ताईल मागीर एक युद्ध सिच्युएशन तुम्ही इमॅजिन कराची युद्ध सिच्युएशन कसं असतं तुम्ही क्विक डिसिजन घेवका ते कसं नाही जाल्यार अटॅक जाल्यार तुम कसं ताची ओपोज अटॅक करताची म्हळ्यार तुमगेल वयर एक कसं अटॅक जाता तुम्ही कसं ओपास अटॅक करताची म्हणून तुमगेल त्या मनान क्विक असू का डिसिजन ताण कन्फ्युज जावची तशी ना त्या मनशात अर्जुन हांग कन्फ्युज जावचे सुरू जाता ताका कृष्ण कसं म्हणता एके हा कुरुनंदना कॉन्सन्ट्रेट करी आणि तू कसन मेन कसन की तांतूच कॉन्सन्ट्रेशन करी बहुशाखा अनंतश्चा म्हळ्यार मस्त सकडेन तुगेल ह्या दावचना स्प्रेड दावचना कसन की त्या गोल तुक सर्टन गोत्त सुका व्यवसायात्मिका बुद्धीर म्हळ्यार केदनाय देवाल कॉन्सन्ट्रेशन आसूका तुगेल मेन कॉन्सन्ट्रेशन देवाल आसूका आणि त्या देव कसं म्हणते की त्या कर का तू ताजे मागीर श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मैवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते आता कृष्ण स्थितप्रज्ञाच ಬಗ್ಗೆ सांगता म्हळ्यार एक ग्रेट पर्सनॅलिटी तागेला स्थित म्हळ्यार एक प्रज्ञा एक कॉन्शियसनेस कश असू का म्हणून सांगता तर तो म्हणता म्हळ्यार दुसरं मस्त सकड आशी दवरनाशिल मनुष्य तागेल कसं बहुशाखन मग तेवय दावका पुरा दावका म्हणून मस्त ताका डिसिजन घेवचे जायना क्विक डिसिजन घेवचे जायना तो मस्त आलोचन करता असता मनात आलोचन करता असता तागेल पुरा दिवस आलोचनेन तू वता ताका अर्जुना कसं म्हणता एक हा कुरुनंदन आत म्हणत कसं ना मस्त तुगेल डिझायर्स चड दाखता असताना तुगेल मेंटल कसं की ह्या असना म्हळ्यार दावकाशील टायमार काम येना आणि सॅटिस्फॅक्शन असना तुका सॅटिस्फॅक्शन माइंड कंट्रोल मन तू कंट्रोलर कसं येवका तू कसं मिळतं की सॅटिस्फाय जावन असुका कसं एक सान्न मेळ्ळा होड मेळ्ळा कसं जावका जाल्यार मेळ्ळा सॅटिस्फाय असुका तू ना एक एक कसं म्हणताची एक सुख असुका एक मनात एक सुख असुका ओ म्हाका कितले बिनी मेळ्ळो मॅम तेवय ना जाल्यार मन कंट्रोल करू जायना म्हणतात आता प्रल्हाद महाराजाला एक्झाम्पल घ्यायची तुमका पुरा जना प्रल्हाद महाराज मला कोण म्हणून गोत्तास ऑलरेडी ना तर कसं केलं हिरण्यकशिपून गडी एक पटी मारच्याक ट्राय केलं ना हिरण्यकशिपू मला कोणे दुसरं नाही तागेलेच आणू ना तागेलेच आणू ताका ताना मारच्या ट्राय करतात तागेला असुरी लोकांका पोनू ताका दिवडान मारच्या ट्राय केलो हळू पर्वत दाखवून सकल उडोवचे ट्राय केलो मस्त सकट ट्राय केलं जाल्यार प्रल्हाद महाराजान कसं केलं तो रडचे सुरू केलो अयो मिगेल अण्णान म्हाका मारतस अयो ताण तश केला म्हाका कश केला मिगेल बापसूनच म्हाका भक्ती करचे सोडणी म्हण मारचे दवो मिगेल परिवार लोक अशे आसाची हांव आशिल जन मिगेल फ्रेंड्स असुरी लोक तशी रडचे सुरू केला ताण कसं केलं देवाल उडकास कळलं केदनय विष्णू स्मरण केदनय ताण देवाले उडकास कळलं ना कंचने होड पर्वत दाखवून घालो इतली की देव प्रत्येक टाइमार ताका इतली विश्वास आशिल की देवाला प्रत्येक टाइमार देवान येऊन वांचलता तितले विश्वास असू काम गेले की आमकां थोडे विश्वास देवाला आमकां प्रल्हाद महाराजाला तितले विश्वास येवचे जायना इवन श्रीला प्रभुपाद पळोवचे गेल्यार 70 years एक मनीस एक तो एटलिस्ट एक 30 वर्षान तो स्टार्ट करून आसतलो त्या बरोचाक पुरा बुक्स तांच्यान 70 years ते 40 वर्ष दाखवून 50 वर्ष ते कसं सक्सेस ना
त्या बुक्स कोणे वाचितो नाशिल्ले. आज आम्ही कसं भगवद्गीता ऍज इट इज प्रत्येक मार्केटान दिसतसाच की ते 40 वर्ष म्हळ्यार तो ट्राय करताना इंडियान ट्राय करताना एक पुस्तक वचन आशिल्लें कित्याक जनाक इंट्रस्ट ना ऐकुच्याक इंट्रस्ट ना देव कोण म्हण निमगुच्या तितले इंट्रस्ट ना जाल्यार प्रभुपाद पेशन्स आशिल्लो आज नाही जाल्यार पल्ल्या कृष्ण म्हाका एक वाट दाखोवन दाखयता ते विश्वास आशिल्लो आणि तागेल आता आम्ही पळोवचे आशिल्ले कसा रूम आस की पुढे सानच एक रूम हांगा एक विंडो मेळटलो ते राधा दामोदर टेम्पल म्हणल्यार वृंदावनांतू त्या टेम्पल आस थंय तो एक सानच हांव पळयला त्या रूम दोन एक आमगेले एक ड्रेसिंग रूम एक मॉला गेला ते ड्रेसिंग रूम कितलो व्हड आसता ताजे एक डबल तितले व्हड जस्ट दॅट मच तितलेच व्हड रूमांतू तो एक सानच एकच बेड एक टेबल बरोचशाक तितलेच आशिल्ले त्या रूमांत आणि कसनय ना आशिल्ले तेगेले बुक्स देवाल फोटो आणि तो तेगेले बेड तितलेच त्या चारीच एक वस्तू आशिल्ली तेगेले रूमांत आणि कसनय ना आशिल्ले दुसरे 10 वर्ष ते ताण तशीच कंटिन्यू केला आणि मस्त बुक्स बरेचशे सुरू केला एक आम्ही मस्त सक्सेस स्टोरी ऐकताच ना 20 वर्ष झाला 30 वर्ष झाला आता कसं नाही मिळतं चेंज करता गेलो अशी नाही झालं तशी प्रभुपादान कसं नाही चेंज करचे वचन कित्याक देवान कशी दिला की तशीच तो बरोचशे सुरू केलो कसं नाही हा मत म्हळ्यार तुम्ही देवाक सरेंडर दया म्हळ्यार जन भितरलेची हांव अशी म्हणे सरेंडर दावक जाल्यार दयाची ना जाल्यार नाका म्हण काही प्रभुपादान बरयला ना ताण करेक्ट देवान कसं म्हणला की तशी बरयला स्ट्रिक्ट असता ऑर्डर्स देवाल पुरा जाल्यार तागेल खातीर केदांनी मॉडिफिकेशन केलेलो तशें आसताना ताका 70 एज 70 जाताना तो 70 जाताना तो कार्गो शिपांत गेलो 2 हार्ट अटॅक आयले ताका मिडलान त्या कार्गो शिपांत दलत की तान सोडला ना हांव वचून वता म्हाका देवान सांगिल्लें म्हगेल गुरून सांगिल्लें हांव आयकता म्हगेल गुरून म्हाका स्प्रेड करूं सांगला देवाल मागीर सांगच्याक सांगला हांव सांगून सांगता म्हण चंपल तो दॅट इज स्थितप्रज्ञा म्हळ्यार कसं नास की कसं ऑर्डर आस की कोर्न करता म्हण देवान कसं सांगला की शास्त्रांत कसं बरयला की तशी हांव करता म्हणून एक स्थितप्रज्ञा सुका तेज मागीर तो 70 इयर्स एजान चमकलो ते अमेरिकांत बायलगावांत पुरा 108 खाली अमेरिकान न्हयशे बाकी पुरा कडेन युरोप पुरा कडेन भोवलो 108 मंदिर बांदिलो तेज मागीर अप्पास त्या मंदिर वापस आयलो खंय ते सांगले पळय सानच मंदिर खंय आशिल्ली ती ते वापस आयलो अप्पास येवन बसला अप्पास बरोचशे सुरू केलो तागेल ड्युटी कसो आस की तो करता आशिल्लो ते फेमस जावो फेमस जायन अशें पयसो दॅट इज सेकंड ते सोडलो मेगेल कसं आस की ते करता म्हण बसलो नेक्स्ट कृष्ण म्हणता हांगा ध्यायतो विषया पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधपि जायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रमशत् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति हांगा कृष्ण कसं म्हणता आम्ही एक वस्तू पळयताच आणि वस्तू पळयताना दोळे एंगेज जाता खाताना तोंड स्मेल करताना परफ्यूम स्मेल लायक असतं परफ्यूम कसं ना नांग काम करतस ऐकतस एक पद्दी चांग असतं ऐकतस जाल्यार त्या चांग असताना गडी एक पटी आता एक चल्लो चली एक पळयत म्हण लागगाने आणि तांगेल दोन दोळे टकटकट पळयत आसाची सेन्स असत काम करतस इंद्रिय काम करतस तांगेल काम करतस त्या इंद्रिय काम करताना ध्यायतो विषया पुंसा म्हळ्यार आमगेल इंद्रिय काम करतात संगस्तेषुपजायते म्हळ्यार एक अटॅचमेंट क्रिएट जाता ओ म्हाका ती पळयता असो का ती कोण तो कोण एक हें आसता ना एक अटॅचमेंट सुरू जाता अटॅचमेंट सुरू जाता जाता कसं जाता ओ म्हाका तिगेल्या केदनाय उलयता असो का म्हाका तागेल्या केदनाय उलयता असो का ते एक फिलींग सुरू जाता त्या फिलींग लस्ट म्हळ्यार मोह सुरू जाता काम काम भावने येता जना भितर ते काम केदान तुका फुल करूं जायना तेदान क्रोध म्हळ्यार कोप येता म्हाका ते कितें मेळटा ना म्हण ना ते कसं नाही आसतलें फूड तू फूड पळयता एक अल्कोहॉल कसं एक वस्तू असता स्टार्टिंग कसं तू पळयता तू टेस्ट करता तू किष्ट जाता तेज मागीर कसं अटॅच जाता म्हळ्यार म्हाका त्या दावखाची इच्छी तेज मागीर त्या नाशे म्हाका जिवन ना तेज मागीर म्हाका ते कितें ना म्हण कोप येता ना ते प्रति एक लेवल टाइप पर तेज मागीर
क्रोधात भवती सम्मोहा. क्रोध आयला म्हणजे कसं जाता कसं कसं चांग कसं वाईट कसं नाही कळलं ना आजकाल त्या एक लाख घाली त्या चलिये चल पळतच मग ते किती मिळणार म्हणून कसं करतात फोर्स करचे सुरू करतात एक दुसऱ्याक तू मग दाव का ती मग दाव का म्हणून मग त्या फूड दाव का मग ते ह्या दाव का त्या दाव का म्हणे क्रोध म्हणता ते क्रोध कसं करता तांगेल ಮತ್ತೆ वाईट कोण सोडता त्याची मागिरी समूहात स्मृती विभ्रमा म्हळ्यार मेमोरी लॉस चांग कसा वाईट कसा म्हणून कळेना जनाक त्याची मागिरी बुद्धी नाश हो चांग वाईट कसं म्हणून कळना जातील टायमार आमगेल बुद्धी काम करचे सोडता आणि कसं ना भ्रमेंत असता ओ ती मग तशी ओ मग कशी त्या ह्या म्हणून आमगेल भ्रम सुरू जाता जनांत त्याची मागीर बुद्धी नाश बुद्धी वाईट जावन मागीर प्रणश्यती त्याच्यान फुल्ली ह्या जावन वता कसं डिग्रेड डिप्रेशन आणि कसं पुरा आम्ही स्ट्रेस कसं पुरा म्हणतात की त्या सूर जाता स्टार्टिंग कसं ना स्टार्टिंग आम कसं नाही कळणार ओ लायक असं त्या केदन अटॅचमेंट आवत्ते की ताज मागीर केदन लस्ट सुरू जाता म्हळ्यार एक काम भावना सुरू जाता की ताज मागीर पुरा सिम्पटम्स येवचे सुरू जाता फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट तू पळयत ताज मागीर ताका अटॅच जाता ताज मागीर कसं जाता काम भावनेत काम ताका कंप्लीट जायना जाल्यार त्या कामाक मेळना म्हणून जाल्यार कोप येता कोप ना जाल्यार कोप मेळ मागीर कसं जाता म्हळ्यार कोप येता कसं जाता चांग कसा वाईट कसा म्हणून कळना ताज मागीर आमगेल बुद्धी वाईट जाता आम्ही कसं उडगास आमकां विसरण्याची पुरो सूर जाता ताजे मागीर लॉस टोटल लॉस जाता आमगेला आणि फॉल लॉस म्हणल्यार कसं मेटेरियल लॉस म्हणून न्ही तागेला दुड्डू सुमार आसताले तागेला जन सुमार आसताले दॅट इज नॉट द लॉस कसं लॉस म्हळ्यार आणि तो स्पिरिच्युअली जावन सकल पडता ताका कसं चांग कसा वाईट म्हणून कळना आणि फॉल म्हळ्यार सकल पडता तो जिवनांत ताजे मागीर कसं हंगाजे आम्ही टोटली जावन कसं पळयला कंपॅशनाक आन्सर दिलो कसं कंपॅशनाक आन्सर दिलो वी आर नॉट दिस बॉडी म्हळ्यार आम्ही देह नाही आम्ही आत्माक तू पळो का म्हणून सांगतात ते आम्ही फर्स्ट रिअलायझेशन करका कृष्णान फर्स्ट आमकां कसं म्हणला तू देह नाही तू आत्मा म्हणता तो ताजे मागीर कसं म्हणता तुका सूख ना म्हणतास तुका सूख ना शानिक तुका एक तो ह्या मेळता कसं ना स्वर्ग मेळता दवो तुका राज्य मेळता म्हणता आणि म्हणता स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य म्हणता चिक्के तू देवाल काम केल्यार चिक्के बिन एक दिवसा एक पूल दिल्लं देवाक तुळसी देवाल पायी मुळा त्या देव उडगास दवरता आणि ताच्या देव रेडिओ म्हणजे ऐकत अशा देव सांगत अशे नाही तो आमच्याला उलोचा ट्राय करता कशी तू एक कसं चांग दिल देवाक देव समय तू कसा की चांग दिवच्या पळयता तो काही एक ह्या नाही मशीन नाही देव तो एक जन एक जन तो म्हळ्यार एक पर्सनॅलिटी राईट ताका पुरुष म्हणतात म्हळ्यार ताका एक देह आध्यात्मिक तो ताका एक मन असतं ओ मेगेल चरड म्हाका कसं की दिसतस म्हाकाय कसं की देव का त्या चरडाक ताजे मागीर बी अ रोल मॉडेल म्हळ्यार तू चिदावन गेला रे म्हळ्यार तुची युद्धभूमी दाखवून धांवन गेल्यार चेडू कसं लागताच म्हळ्यार मुखारचे वचचे जन कसं लागताच ताजे मागीर म्हणता डिटर्मिनेशन एक हा करून अंदना कसं असतं की देवाल खातीर करी आणि बहुशाखा म्हळ्यार दुसरी पुरा डिझायर नाका देवान सांगिल्ले करी म्हणून ते आयच्या सेकंड चॅप्टर म्हळ्यार सेकंड चॅप्टरान तू 62 70 कंकी श्लोक आसाची तशें जावन चिक्के लेट जातले अध्याय तशी या आयच्या इतले क्लास आमगेला आज सेकंड चॅप्टर आज आमगेल न्यू रिअलायझेशन कसं आमकां नवे कसं कळला आम्ही देह नाही आम्ही आत्मा म्हणून केदने उडगास दवरता आणि आत्मा केन्ने मरना देह मात्र मरचा तशें जावन आम्ही कितें रडका ना इतली पुरा श्रृंगारू देहा खातीर कोण कसं प्रेजनी दिवस मरचेच इतली पुरा आशी दवरून त्या दावका ह्या दावका पुरा दावका म्हणून कसं असं आम्ही मरचा बेस्ट कसं म्हणते कृष्ण एक के करून अंदर मी गेले काम करे हांव सांगेल काम करे बेस्ट ते म्हळ्यार तू अल्टिमेटली मेल मागीर येवन पावका काही मी गेले लेगीत पाव तू करना जाल्यार कसं करता हांव सांगेल करना जाल्यार अनेक देह वता म्हणून सांगता दॅट इज आयचे फुल एक कसा ना आईच्या अध्यायांत आम्ही शिकला
कसाने डाउट्स आसपा कसाने क्लियर करू असो तुमकां